पॅरामिटर्स हांव अशें म्हणटा की पेरंट्स कशे आसता किंवा घरा कडलें वातावरण कशें आसा, थोडे एकदम बोवाळ चलता, हें चलता, एग्रेसीव आसता, थोडे कशे प्रेम आसता, शांत आसता, हे सगळ्यांचेर तुमची भाशा खूब गरजेचें. सो मायलस्टोन्स जे आसा जशें तुमी म्हळें खूब फॅक्टर्सांचेर डिपेंड करता. एंटीनेटल म्हणजे आवय गर्भावस्थेन आसतना ती जे वेळ आसता, तो जो वेळ आसता तो खूब खूब इम्पॉर्टंट आसता. ओके, इनफॅक्ट आमी फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लायफ म्हणजे जेन्ना भुरगें कन्सीव जाता आनी ऑलमोस्ट 2.5 years 2.5 वर्सांचेर पावता ताका आमी फर्स्ट 1000 गोल्डन डेज ऑफ लायफ अशें म्हणटा. अच्छा. कारण हे खूब खूब गरजेचें आसता. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आतां आवय जेन्ना कन्सीव जाता तेन्ना तिचें न्यूट्रिशन वय कितें आसा इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे खूब ल्हान वय आसा, चड वय आसा, ताजेरूय खुबश्यो गोश्टी निर्भर आसता. आवयचें न्यूट्रिशनल स्टेटस कशें आसा म्हणजे तिचें खाण, जेवण, तिचें आयर्न, हें कॅल्शियम, दीज आर ऑल इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स. थायरॉयड वगैरे कशें आसा, बाकीचे तिका डायबिटीज आसा, प्रेशर आसा. आयडियली अ लेडी शूड कन्सीव वेन शी इज इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. जेन्ना तुजें हेल्थ 100% आसा तेन्नाच कन्सीव जावपाचें, कारण दॅट इज द बेस्ट एनवायरमेंट फॉर युअर चायल्ड. बरोबर. ताजे मागीर तिजें रेगुलर फॉलोअप जाता काय ना, रेगुलर अल्ट्रासावंड जाता काय ना, कारण खुबश्यो गोश्टी आमकां भुरग्या जल्माच्या पयलीं कळपाक शकता. थोडे सिंड्रोम्स आसा, आवयच्या पोटांतलें उदक कमी जाता, चड जाता, थोडे कॉन्जिनेटल अनॉमलीज आसता, त्योय आमकां जल्माच्या पयलीं कळपाक शकता. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट एंटीनेटल पिरियड आवयचो बरो वचचो. इमोशनल फॅक्टर्स म्हणजे आवय खूश आसची, सुशागात आसची, तिचेर स्ट्रेस जावचो न्ही, हे सगळे फॅक्टर्स भुरगो जेन्ना जाता ते भुरग्याचे ब्रेन डेव्हलपमेंटान असर करतात. मागीर डिलिव्हरी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगा गोंयांत तरी ऑलमोस्ट 100% डिलिव्हरीज आर इन द हॉस्पिटल, इन्स्टिट्युशनलायज्ड, बट मे नॉट बी फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. बट इट इज इम्पॉर्टंट की हॉस्पिटलान डिलिव्हरी करची, कारण कशें आसा की कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता हें आमी पयलीं आखपाक शकना. प्रेग्नन्सी पिरियड बरो गेला, सुशागात गेला म्हणजे डिलिव्हरीन प्रॉब्लेम येवचे ना अशें ना. दे कॅन बी इश्यूज. बेस्ट इज टू गेट डिलिव्हरी डन इन अ इन्स्टिट्युशन, इन अ हॉस्पिटल, बिकॉज कितें गरज पडल्यार थंय दोतोर आसता, भुरग्यांचे दोतोर आसता. भुरगें थंय जातकच रडना नाल्यार ताजेर उपचार जाता. भुरगें प्रिटर्म जालें म्हणजे 9 म्हयन्या पयलीं जालें ताजेरूय उपचार आसता. सो इट इज बेस्ट टू गेट अ हॉस्पिटल डिलिव्हरी डन. तिसरें म्हणजे घरान वातावरण कशें आसा, दोज आर एनवायरमेंटल फॅक्टर्स, आनी हाजी खूब खूब इम्पॉर्टन्स आसता. देर इज समथींग कॉल्ड अर्ली स्टिम्युलेशन. म्हणजे भुरग्याक तूं जितल्या बेगीन जितलें चड स्टिम्युलेट करता तितलो भुरगो हुशार जातलो. कारण कशें आसा पयल्या 2 वर्सांनी 2-2.5 वर्सांनी भुरग्याचें डेव्हलपमेंट पिक्स, ब्रेन डेव्हलपमेंट जें आसा, द ग्राफ गोज हाय लायक दॅट, इट्स अ स्टीप ग्राफ. ताजे मागीर ते इट स्टीप्स डावन एंड इट प्लॅटोज. सो पयल्या 2-2.5 वर्सांनी भुरग्याक जर खूब स्टिम्युलेशन मेळप नाल्यार भुरग्याचें डेव्हलपमेंट खूब बरें जाता.